परत एकदा गोयच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी हे सरकार तुमचो सरकार, हे सरकार तुमच्या खातीर काम करता। सरकार लोक आमकां निवडून हाडटा, कितें तरी बरें करपाक म्हणून निवडून हाडटा। आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे बजेटान तुम्ही पळयल्यार आयज आउटरीच एंड हेल्थ केअरचेर चड भर दिल्ले आसा। गोंय राज्यान आमी सदां म्हणटा की गोवा मॉडेल म्हणून आमी सदां म्हणटा, बेश्टे नांवा खातीर काय परसेप्शन बिल्डींग काय पब्लिसिटी खातीर गोवा मॉडेल न्हू, पूण खऱ्या अर्थान आमी जे कितें काम करता ते काम फुडें व्हरपाक म्हणून आमचो प्रयत्न सदां आसता। आयज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा आनी आयज आमी नवे इंजेक्शन, एक मोनोक्लोनल आमी नवे इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्ले आसा। एक पर्ट्युझुमॅब, ट्रस्ट्युझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा, ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा। हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 अशे पेशंट येऊ शकता जेंकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले तेंचे जीवन आमी वाचूं शकता। आनी आयज वर्ल्ड कॅन्सर डेच्या दिसा आमी ह्या निमित्तान आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतले। परत एकदा सांगता, गोवा पयले राज्य आसा, पयले गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयले हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचे जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्ले आसा। देशान खंय असले इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता, आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता, जेंकां फक्त केमोथेरपीचेर पयले आमी ट्रिटमेंट दिताले, आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता। टार्गेटेड थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी नवे तरेचे थेरपी येवंक लागल्या। हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा।